फाटल्या जानेवारी म्हयन्याच्यान पयराचे मायनी वयल्यान ई ऑक्शनाच्या मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। मात मयेच्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी नाकात अशी मागणी करून थळावे लोक 2 फावटी रस्त्यार देविल्ले। उपरांत हो वाद उच्च न्यायालयात पाविल्लो। सीसीटीव्ही कॅमेरा, धूल मेजपी यंत्र बसोवन मर्यादित प्रमाणात मिनाची येरादारी करची आणि हेर काय अटी न्यायालयान घातल्या। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आता आमचे ट्रक चलता मायनिंगाचे त्याच्या बद्दल हांव उलयतां। तेंच्यांनी ते कोर्टान जे तांकां परमिशन घातला, हे घातलेले म्हणजे कंडिशन घातलेले ते कॅमेरे बसयत, तो कॅमेरो तेंच्यांनी थंय बसयला, पंचायतीक बसयला। पयलीं 2 कॅमेरे अशे लाय म्हणून रस्त्या कडेन ते लागना हेंच्यांनी। परत हे मशीन हाडून दवरला, तेचें काय आमकां इन्फॉर्मेशन ना, काय चलता काय चलना ते आमी नकळो। आनी आमी ह्यान पयलीं 2 ट्रक रस्त्यार येयल्ल्या बरोबर आमी ट्रक सायटीक घेतलेले, कित्याक लोकांक कसलोच प्रॉब्लेम जावंक ना म्हणून। तरी आसतना ही कशी अन्नाधुनी जाल्या ती आमी नकळो, कित्याक तर फाल्यां सकाळीं आमची भुरगीं भावता, आमी सांगात आहा हेचेर बेगींतल्या बेगीन आमच्या सरकारान हे घेवपाचें, कितें कोणाक एक्सिडंट जावंक ना आनी कितें जावंक ना। आनी ह्यान फुडें ही पावडर गेली काय आमकां कोर्टान सांगलेलें आहा, फुडें आनी पावडर हांगासून वचोंक जायना, इतकें म्हाजें म्हणणें। आनंद भास्कर कडेकर आमकां मये गांवकार वाटता। आतां हांगाचो आतां मायनिंगेक आमचो अजिबात विरोध ना, ट्रक चलचे सगळ्यांचीच पोटां आसा, सगळें आसा। तशें आमची शॉपां आसा आनी वाटेक आमच्या हायवे ही सगळ्यांची शॉपां आहा। तेन्ना हे धुल्ल्याचो आमकां सगळ्यांक आमच्या खाण कितें करता तेजेर त्रास जाता आमकां, तेन्ना सरकारान हेजेर दखल घेवची। तशेंच पळय सगळे वाटेक आमची हायवेकूच हे स्कुलां आसा, शाळा आसा, भुरगीं ल्हान भुरगीं सायकली घेवन वयता, कोण भुरगीं ल्हान सायकली घेवन चलोन वयता, हे करता, भुरग्यांक हाडूंक वयता। आनी ह्यो ज्यो गाडयो आयज चलत आसा हांगासर, पयलीं म्हणजे हे मेन रोड आतां जाल्लो आहा म्हापसा पणजे वचपाचो, त्यो गाडयो जाता, परत ह्या मायनिंगेच्यो गाडयो जाता। आनी फाल्यां सकाळीं जर येदा कशाची कितें अपघात घडलो कितें, हेका जबाबदार कोण, हे सरकारान हेजेर विचार करचो। परत ते मायनिंगचे आयज जे ट्रक सोडटा तांकां ताडपत्री धड सारकी ना, धूल उसळटा, हांगासर उदक सारकें मारिना, कसलीच हांगासर तेंच्यांनी जबाबदारी घेतलेली ना। आनी सगळे हांगा पंच आहा हे आहा ते सगळे सुस्त आहा। तेन्ना सगळ्या आमच्या सरकारान हेजेर बरो विचार करचो आनी आमकां मयेवासियांक ह्या अपघाता पासून वाचोवचो, ही म्हाजी विनंती सरकारा कडेन आसा।